कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर आयज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात हे विशीं आमचे सब एडिटर्स आणि एंकर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। ब्रेस्तारा नाकेरी बेतूल हांगा एक स्फोट जाल्लो। ह्या प्रकरणान हो स्फोट कसो जालो, कितें जालो हेची कोणाक म्हायती खबर ना। पण जेन्ना हो स्फोट जालो तेन्ना थळाव्यांनी बेगोबेग थंयसरलो जो आमदार एल्टन डिकोस्टा ताका कळीत घेता आनी येवन पळोवणी केली आनी तांणी मागणी केली की हेजी सकयल हेजी खोलाय ना ती चवकशी जावची। सो हे तेजेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक जेन्ना विचारले तेन्ना सांगलें ह्या प्रकरणाची चवकशी सुरू आसा। तशेंच आतां एक तेजी म्हणजे कलेक्टर आणि ऑफिस मामलेदार कलेक्टर मामलेदारान आयज अजून तेजी पळोवणी केली आसा। अजून तेजी म्हायती मेळूंक ना की स्फोट कसो जालो। हेजी बातमी आहा ती तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात। तर दुसरी जी बातमी आहा ती म्हणजे डिसेंबरांत जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपाक काँग्रेसीचे 50% बायलां सक्षम आसा। आनी मुखाल्ल्या 2027 विधानसभा वेंचणुकेक 40% बायलां वेंचणूक लडोवपाक संद दितली अशें काँग्रेसीचे राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा हांणी सांगलें आसा। ही जी बातमी आहा तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात। आनी तिसरी जी म्हणटा पेडणे केरी दर्यादेगेर पॅराग्लायडींग करपी 8 जाणांक बेकायदेशीर पेडणे तांकां आतां धरलेले आसा, ताब्यात घेतल्या तांकां पुलिसांनी। आनी तांच्यांनी परमिशन घेनासतना ते पॅराग्लायडींग करताले अशी कळ्ळी आसा। ही जी बातमी तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात। तर ऐश्वर्यान दिल्ल्यो महत्वाच्यो अपडेट्स मुजरत 7 वरांचेर तुमी पळोवपाक शकता। फुडें आमी वचुया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। पणजे आयज बिहार दिवस मनयलो आनी ह्या बिहार दिवस कार्यावळी खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक निमंत्रण आशिल्लें। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बिहारच्या लोकांक एक आवाहन केलें, तें म्हटल्यार की गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा आनी अतिथी देवो भव ही आमची परंपरा आसा। तेन्ना गोंयांत जे बिहारी रावतात तांच्यांनी हांगाची संस्कृताय आनी परंपरा तांकां पाळो दिवन शांतिकायेन रावचें अशे तरेचें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बिहारच्या लोकांक केल्लें आसा। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी जी मिरामारच्यान येता। मिरामार एका अपार्टमेंटाक अचकीत उजो लागिल्लो आनी उजो हो दनपारां सुमार 12-12:30च्या दरम्यान लागिल्लो आनी आत्तां खंय तरी हो उजो नियंत्रणांत आयलो। कुशीच्या एका फ्लॅटान खंय पत्रे बसोवपाचें काम सुरू आशिल्लें आनी वेल्डिंगेक लागून ती वेल्डिंग करता आसतना कीट पडली आनी ताका लागूनच हो उजो लागलो अशें आयकपाक येता। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हणजे काल दनपारां म्हापशागिरी महामार्गाचेर एका वेगान येवपी गाडयेन एका घोड्याक धपको दिवन ताका जखमी केल्लो। उपरांत ताका उपचारा खातीरूय बी एका क्लिनिकान दाखल केल्लो। पुणून हे संदर्भांत घोड्याचो जो मालक आसा ताचेर कारवाय केल्ली आसा, कारण खरें म्हणजे अशेंच घोड्यांक सोडप हे हाका मान्यताय ना। देखून उत्तर गोंय प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुअलिटी टू एनिमल्स जिल्लो सोसायटीचे अधिकारी जे आसा तांणी संबंधीत मालक जो आसा ताचेर म्हापशा पुलीस स्टेशनात सद्या कागाळ केल्ली आसा। हाची फुडली अपडेट्स मुजरत तुमचे मुखार आमी घेवन येतले। फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन।
21 फेब्रुवारीक कर्नाटकांत एका कंडक्टराक मराठी उलोवपाक येना म्हणून ताका बरोच मार घाल्लो आनी ह्याच फाटभुंयेर हाका लागून खंय तरी कन्नड आनी मराठी भाशीक जे लोक आसात तांचे मदीं तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्लें. ह्याच फाटभुंयेर हाचो परिणाम म्हणून आयच्या दिसाक म्हणजे 22 मार्च सकाळी 6 ते सांजे 6 असो तांणी 12 वरां कर्नाटका बंदची घोशणा जी आसा ती कन्नड चालवली. वतल पक्षाच्या संस्थापक आनी आदलो आमदार वतल नागराज हांणी केल्ली. आनी ह्याच फाटभुंयेर आयच्या दिसाक ज्यो गोंयच्यान कर्नाटकच्या हुबळी तशेंच बेळगांव वचपाच्यो सुमार 16 कदंबाच्यो बसी आशिल्ल्यो त्यो बंद केल्ल्या कारणान सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जालां अशें कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष जो आसा उल्हास तुयेकार हांणी सांगलें. लोकांच्या सुरक्षेचो विचार करूनच हो निर्णय घेतिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा. ही बातमी तुमकां गोमंतक टुडे बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां मेरेनच्यो अपडेट्स. आनीकूय बातम्यो येतात ज्यो तुमकां विस्तारान 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर तुमकां टॉप 25 लायव्ह हें बुलेटिन पळोवपाक मेळटलें. इतलेंच म्हणीत आयचें न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.